सुरवातीक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 1 A2 आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो योकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी सुत्तीसावो आयतार समरमता आनी प्रोवीस गीत अशें म्हणटा. सगळें तुज्या हातांत आसा सर्वेस्परा आनी तुजे खुशे आड कोणाच्यानूच येवं नजो. सगळें तुवें रचलां अंतराळ आनी पृथ्वी आनी अंतराळा खाल आसा तें सगळें सोगटाचो तूंच धोनी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही कल्पना आमच्या मनांत दवरून आमी खरेपणी देवाक तर आमी पयलो वयलो स्थान दिवंक ना आनी एकामेकाचो मोग ताचे सवें रावन करूंक ना जाल्यार हें पातक आमी बोगसून ताचे सारकी पोत्तून जावंक आमी हें मागणें बरोबर म्हणया. पूण ताच्या आदीं ही इंतेसां आसात ती मनांत दवरया. बर्थडे थँक्सगिवींग गूड हेल्थ फॉर जोकी अँड शेनॉय नोआ फेर्रांव. तर ह्या वेळार आतां आमी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदिदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उर्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोरपोदिदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सोरपोदिदारान सासणाच्या देवा तूं अगुणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ल्या परस चड आनी ताणीन आशिल्ल्या परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. हाबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा केन्ना पर्यान हांव तुका उलोत मारीत रावतलो आनी तूं म्हाका आयकूनचो नाय. आनी जुलूम अशें म्हणून तुका आड्डोतलो आनी तोरी तूं म्हाका सोडोवचो नाय. म्हज्या दोळ्यांक ओनीत कित्याक दाखयताय आनी जुलूमशाय चलता तुय कित्याक नदर घालताय. बोळ आनी सोबोर दोस्ती इतलेंच हांव पळयता. सोगलें मेळून सोगळींच आनी दुस्मानकाय वाडत वेता. तेन्ना सर्वेस्परान जबाब दिवन म्हाका म्हणलें, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी सडसडीत वाचून मेळपाक पाटयांचेर बरोवन काड. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शाती पावतलें आनी फटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तूं ताका राव. तें चुकोन आसतना येतलेंच आनी हुशीर करचें ना. पळय, जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय तो दुबावता, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. म्हणुया, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर कोडप आमचो तारूक ताका वाखाणुया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरसां चोरवाक वेल्यो शेल्यो. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक काळजान दवरून सोगलीं आयतीं रावया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केल्ले तशें तुमचीं काळजां फातरा वरी तारून करूं नाकात. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोडण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मोनान सोगलीं म्हजेर कोळपून गेलीं. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. भाग्यवान पावलोन तिमोथाक बरयलोल्या दुसऱ्या चिटी मेले वाचप. भावा भयणीनो, हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर घोटायेचो, मोगाचो आनी आपदोमावटेचो म्हणटच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजा नाका. वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोचचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयोन शूभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोसून घे. क्रिस्ता जेजूच्या बाळटा आनी मोगा संबंदी म्हजे कडसून तूं आयकून जाणय ती निर्बेल शिकवण तुजो एकूच नमुनो करून दवर. तुजे आदीन केलोलो बरो ठेवो आमचे सोवें जियेता त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी सांबाळून राव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorves por
zój, zój. Sorves porak, zój, zój. Sorves porak, zój, zój. देवाचो शब्द शासनाक तोखता, त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. Sorves porak, zój, zój. Sorves porak, zój, zój. Sorves porak, zój, zój. Sorves porak, zój, zój. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सरून जेजू कोसाक लागूंक ताचे कडेन अशें विचारलें. घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता. ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणें सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून ताका असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचेर देखून तुमकां असो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोसनाच्या अरोंबाक थावन देवान तुमकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपले बायलेक आपले बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. देखून तीं ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सोदतोच शिश्यांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें ताका सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोदवार कोत्ता. आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोदवार कोत्ता. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक आत लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सुरशी हाडटालो. शिश्यांनी तांकां खोरायेन परतयली. पूण पळोवन हें ताणें पळोवन जेजून चळवळ्ळो आनी तांकां म्हणलें, सुपुरल्या भुरग्यांक म्हजी सुरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात धरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं आमचें काळीज जेन्ना आपल्यापणांत आमी सारूंक लागता तेन्ना तें दारूण जाता, घोट जाता, आपल्या वाद्याचीं जाता आमी. ह्या निमाण्या देवाच्या उतरान आमी आयकलां कशे भशेन मोगान देवान एका बायलेक आनी दादल्याक एकठांय केल्लें आसा आपल्या उद्देशी, आपले सोबे. आमच्यान आमचे वस्तूंक एकवटान जिवंक जायना. मोग हो म्हणटा पळय तो आपलेपणाचो आसता आनी आमकां तातूंत कितें मेळटा तें मेळ्ळें वो मेळना जायत जाल्यार आमी हे भाशेन एकामेका सोबे वागता. हें जालें वयल्या पावंड्याचेर. पूण खरो मोग म्हणजे जशे भाशेन देव आमचो मोग करता ते भाशेन आमी देवाचो मोग करूंक जाय. आनी देवाचो मोग आमी ही करतले पेल्याच्या एकवटांत. बायलेक आनी घरकाराक हो साक्रमेंत जोडून दिलेलो आसा. लागशिल्ल्यान एकामेकाक ती ओळखून वयल्या वयर न्हय पूण खोलायेन
पवित्र आत्म्याच्या पावंड्यार ती दोगांय जाणां एक जावन देवान आमचो मोग केला तसो ती एकामेकाचो सगळे पावंड्याचेर कोत्तिली. पयले स्वतीर आत्म्याच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार, भावनाच्या पावंड्यार आनी कुडीच्या पावंड्यार. आमी कितें करता, फकत कुडीच्या पावंड्यार आमी रावता आनी हांगसर सारकें जायना जाल्यार म्हणटा बाकीचें सगळें सोडून दिता. हातून आमी एकदम उत्तोळ, खोलाय ना आमचे मदें. ही खोलाय येवच्याक आमी आयच्या मिसान मागया. देवान आमकां अदीक आनी अदीक ही खोलायेन दवरची. आनी ही खोलायेन तर आमकां जिवंक जाय जाल्यार सदांच आमी ल्हानपणांत खालतेकायेन जिवंक जाय. तेन्नाच की देवाची कृपा, देवाचें आसणें आमचें सगळें आसा तें अदीक आमी परगट्टेल्या आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान आनी आमी केन्नाच एकामेकाक आडावची नात. देंवचार येता आनी आमकां हालयता, आमचीं चिंतनां बदलता, पूण त्या वेळार आमी गोट रावंक जाय आनी एकामेकाक समजून घेवन एकामेकाचो मोग तरी पूण करीत रावंक जाय. ही कृपा आमी मागया मिसांतल्यान. आज अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी पत्करया आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत आनी हे परी सगळ्या सोबे जेजू बरोबर एकवटून आमचें जिवीत सारया आनी सगळ्या जाणांक आमी जेजूकूच भेटोवया सुस्कार भायर सोडटाना आनी हे परी आमी स्वतंत्र रावया फकत जेजूच्या एकवटान आनी ताचे उदेशी एकामेकाच्या सांगाता. तर आतां आमचो भावार्थ आमी उचारुया सगळीं उबी रावन. सोत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड बी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश नुसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदेदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानतान पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी मागणी आमची आतां देवा बापा मुखार आमी मांडया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान आपल्या म्हण्यारपण चलोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतात तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण पब्लीक सर्वंट्स म्हूण जाणा जावन सेवे चाकरेचे मौनांत आपलो वावर आनी जबाबदारी पाळोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतात तुका. सगळ्या लौकीक भावां भयणांनी दुसऱ्यां पासत आपलो वावर करतना दुसऱ्यांची शबासकी वो बक्षीस मेळपाचे आशेन न्हय पूण सेवे चाकरेच्या मौनांत तें करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतात तुका. समाजीक वावर आनी जबाबदारी आमच्या क्रिस्ती जिविताचो म्हत्वाचो भाग म्हूण जाणा जावन आमी सगळ्यांनी जेजून आमकां फावो केल्ल्या काळजीदारपणाच्या आत्म्यान भरून ह्या वावरांत मिसळ जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतात तुका. आमची खाजगी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. जेजूच्या
बापा मोगाळा तुजी चाकरां जावंक आमी कितें करूंक जाय तें तुज्या मोगाच्या पुतान जेजून आमकां देख दवरल्या ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी तुजी मोगाळ आनी विस्वासी चाकरां जावं म्हूण आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 28 C1 आमचे दोन हात उबारून. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वारू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग भोगुया. दुनिया तुज्याच बरेपणान हाडटा उण्या सोऱ्या दारां. जातली रोखडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदिदाद देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समरुंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणां जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संसार भोल्या तुज्या वैभवान म्हूण स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय म्हूण स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसुंफेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा
ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवें आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या जोगडासाक करात. भावार्थाचो पोरगोठुया. सोम्या जेजू आमी होऊ नकाता आनी हे कशेतले बेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धुरमेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळ तुमकां मळपळ्योवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरम दूत आनी सर्वकारीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. भयणीन भावनो, धाकटिल्या भुरग्यां सारकी आमी जेजूच्या गोपांत रावन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सगळीं आमची इंतेसां मनांत आनी काळजांत धरून आमचीच न्हय पूण यारांनी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमच्या काळजांत धरया आनी जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन ताचे सांगाती म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयेंचो राखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवल्की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसरान घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया पेज नंबर 59 D22 जियुनू जियुनू. एकूच उंडो आसा देखून आमी जोरी जायतीं जाणां तरी एकूच कूड जाता कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत आनी एकाच पात्रांत वांटो घेता. मागुया सोरपुदेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचें सवें आसूं आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सक्ट पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया पेज नंबर 92 F14 कुशाल जावन वेता. बाबूय कशें समोन एकठांय बापाक बसून एका चेवरान बसून कुशाल जावन वेता. जेजूक साक्षी दिवया जय कर आनी चलया जेजूक साक्षी